संतोषाची गीता गाऊन सोन्या मी येता, वेदी बोटी तुझ्या मी रावता. काळजा बोना एक वोटा, अर्गा स्तुती बलिता, सर्गी बापा कास भेटता. बापा आम्ही तुझी भुरगी विसना, आमचे सदा मोग तुझो अंगार. पातकान पडल्यारी भोपय सरल्यारी, भोगसून सदा तयार आसाय बुखात कुर्ता. संतोषाची मिठा खाऊन सोन्या मी येता, वेदी भोवती तुझ्या मी रावता. काळजा बोना एक वोटा, अर्गा स्तुती बलिता, सर्गी बापा कास भेटता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या समेत जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सोबे आसो. क्रिस्ता दैमगाच्या भयणीनो आणि भावानो, बाळकाची जुगमान करूंक ताचे लागचें बेसांव मागोवन घेवंक आमी सांगता मेळ्ळा. आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त आमच्या खातीर बापा लागीं मागणें करता. क्रिस्ताचें मागणें खंडीत जावन देव बाप आयकता. ताच्या मोगाचो पूत तो. म्हणजे ताचें मागणें आयकलें तर जाल्यार आमी एकवटान जियेता, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सेसांबरा, आमच्या समाजीन. जर तर आमचे थंय एकवट ना तर जाल्यार क्रिस्ताचें मागणें बापान आयकोना म्हणून न्हय, बगार ताका आमी आडखळ घाल्या म्हणून, आमी जबाबदारी म्हणून. आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या सेसांबराचेर, समाजीचेर आमी दिश्ट घालया आनी आमचो संबंध क्रिस्ताचो संबंद परे आसा गे म्हूण समजून घेवया. जर तर आमच्या काळजान कांय सूख आसा, आमच्या पथकाची दूख धन देवा लागचें भोगसाने मागया. हांव पातकी सर्प देता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांवसार तुमकां मनांचे तोंडावसार आयकतान बरयसून हांवें जायती पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बरी सदां संस्कार मेरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोनिया काकूक, सोमिया काकूक, क्रिस्ता काकूक, क्रिस्ता काकूक, सोमिया काकूक, सोमिया काकूक. प्रार्थुया. सर्पदेवदाराने ससनाच्या देवा, खुर्साच्या पिशापणान तुझ्या रक्त साक्षी भाग्यवन ज्योस्तिनाक तुवें जेजू क्रिस्ताच्या गणित जानवाय वळखूंक पावयले. ताच्या विनवणे मागून घे आनी कसलेंच खोटें बीन शिकवणेन व्हड नासतना भावार्थांत तीर राव आमकां तूं कृपा दी. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या सस. आमेन.
धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ जुदेवांनी पावलोचे अपराध मांडूंक निजकारान कितें जावयेत म्हूण समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकांची आनी सगळे सनद्रीन सभेची जमत आपेजे म्हणून हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हाण तांचे उजीर ताणें उबो केलो. तांचे मदें सादुसेव आनी फारिजेव नांवाच्यो 2 वेगवेगळ्यो पक्षा आसात म्हूण बरें कन्न जाणा आसून पावल सनेद्रीन सभे लागीं हे परी व्हडल्या ताळ्यान उलोवंक लागलो. भावानो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवाच्या कुटुंबान जल्मून व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाचो आमकां भरवंसो आसा देखून म्हाका हांगा तनकेक उबो केलो. ताणें अशें म्हणलेल्या फारा फारिजेव आनी सदुसेव मदें वाद विवाद उठलो आनी सभेच्या सांद्या मदें 2 पंगड जाले. कारण सदुसेव मेल्ल्यांचे जिवंतपण देवदूत वा आत्मे आसात म्हूण सतमानूक इन्कार करतले, पूण फारिजेव हे सगळे आसा म्हूण सतमानतले. तवळ व्हड एक बोबाड जाली. फारिजेवांचे पक्षेचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशातय आमकां कांय गुन्यांव दिसना. एक देवदूत वा आत्मो ताचे लागीं उलयला जावयेत. अशें तांचे मदलो विवाद निबोर जावन येतलो ते पळोवन पावलाक ते कांय पापसून तीर करून उडयतेत म्हूण सरदार भियेलो. देखून सकला देवन वचून पावलाक तांचे मदले बलात्कारान काडूंक आनी कोट्या भितर शबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फरमायलें. उपरांतले राती सुम्यान पावलाचे बगलेक उबो रावून तांकां सांगलें, धैर्य घे. जशें जेरुसलेमान तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमान ती तुवें साक्ष दी जाय. देवाचे उतर हे. देवाचे उडुपकार. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवानपात्र. म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. म्हाका भूत सांगतेल्या सर्वेस्पराक हांव दीन वाचता. रातीचे सयत म्हजें अंतस्कर म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचोना. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला.
तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय एक जावन आसलें बरी ती आमची थंय एक जावन आसून अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हूण संवसार सत मानून सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्याही सोबी आसो जुवां परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजून आपले दोळे सरकार लावन म्हळें हांचे पासून मात्र हांव मागिना बगा हांचे उतार आयकून म्हाका सत्मान जाल्या पासोणी हांव मागतां बापा ते समेस्त एक जावं तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी तेय आमचे थंय एक जावन आसो अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हणून संवसारांत सत्मांच्या पासून ते समेस्त एक जावन आसो आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं तोळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हणून आनी तुवें म्हजो मोग केल्या बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हणून संवसार कळीत जातालो बापा हांकां तुवें म्हाका दिलाय संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग करन तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसाजे म्हूण म्हजी आशा नितीवन बापा संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखतां तुवें म्हाका पाठयलय म्हणून हेरी वळखतात हेय वळखतात म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवें रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनीकय हांव तें कळीत करतलों देवाचें उतर कणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो बाळका जेजूक आराधन करूंक हे कुटुंब तशें आमी सांगाता मेळ्ळेल्या वेळार ही सोबीत नाजूक सर्गींची उतरां पवित्र आत्मा आमचे मुखार दवरता आयच्या वांजेलाची उतरां ती समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया मोटव्यान भाव भयणीनो सांज जुवावन क्रिस्ताच्या जिणेची चरित्रां बरयली वांजेल आनी त्या वांजेलान न्हयच ताची जिणी ताची शिकोवन ताची आजापां ताचे कश्ट आनी मोर्न ताच्या कश्ट आनी मोर्ना पावच्या आदीं मोर्नाची घडी लागीं सरलेल्या वेळार क्रिस्ताच्या जिणेच्या निमाणे घडये ही उतरां तो घालता आतां आयकल्लो आमी वांजेल 16व्या अध्यायांतलो 17व्या अध्यायांत क्रिस्ताचो पाचाव सुरू जाता म्हणजे क्रिस्ताच्या जिणेच्या निमाणे घडयेची उतरां ही तुमी आवय ओपय जावन आसात तुमचे थंय भुरगीं आसात परगांवां तुमी वेताना या दुसऱ्या कामां वेताना कडेक तुमच्या भुरग्यांक तुमी कितें सांगतात कितें गरजेचें पळय चड गरजेचें पळय तें तुमी सांगता आळे पुता ही सावी हांवें हांगा दवरल्या तुवें अशें करी जाय एकलो बापूय मरता आसतना ताच्या पुता आपयता पुताचो हात आपणाच्या हातान घालता पुता तुवें तुज्या भयणीक पळय जाय तुज्या आवयक पळय जाय ही चड गरजेची उतरां
तो निमाणे घडये सांगता. तसेच जेजू क्रिस्त आजच्या वांजलांत आपणसो पाशाव आनी मरण सुरू करच्या आदी ही चड गरजेची उतरां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. कितें जावन आसात पयल्यात वाचे तो सांगता, हांव तांचे खातीर म्हणजे आपोस्तलां खातीर हांव आतां मागना, हांव मागतां हांचे खातीर, तांचे शिकवणेन क्रिस्तांव जाल्यात ते हांचे खातीर म्हणजे आमचे खातीर. आयचो वंजल आयचे क्रिस्ताचे मागणे आमच्या खातीर जावन आसात. जेजू क्रिस्त श्रेष्ठ साचे दोत ताचे मागणे सर्वेस्वर बाप खंडीत जावन आयकता, आयकूंकच जाय. सोम्यान ताका साक्ष दिला, तूं म्हजे उतार आयकताय म्हणून. एलियासाचे मागणे आयकलें तर जाल्यार क्रिस्ताचे मागणे हजारांच्या हजार वांट्यांनी बाप आयकता. ताचे मागणे आमच्या खातीर जावन आसा. बाप ते उतार आयकता. आनी क्रिस्ताचे मागणे आमी एकवटान जिये जाय म्हणून. परतून हांव सांगता, तुमी आवय बापूय आसात, तुमच्या भुरग्यांनी तुमी मेल्या उपरांत मारामारी जावन एकामेकाच्या मांसां खावन जिवोवचें तुमकां बऱ्या पडटा गी. तुमच्या दोळ्यान दुकां येना गी तुमी जियेतानाच तशें घडलें जाल्यार. तशेंच जेजू क्रिस्त आमी एकवटान जिये जाय म्हणून बापा खातीर मागता. ताणें जायती शिकोवन दिली. वांजेल आमी पळयता, जायती आजापां केली. ताच्याच जिणेन दाखोवन दिले तांचे पांय धुवन. आनी निमाणे बापा लागीं मागता. आपणाच्या काळजाचो अत्रेग बापा लागीं दवरता. बापा, हांव तुजे लागीं हांच्या खातीर मागता, तांणी एकवटून जिवोवच्या खातीर. असो अर्थ कितें? जेजू क्रिस्त चड अत्रेग जावन आसा आमी एकवटून जिये जाय म्हणून. दादल्यान आनी बायलेन, आवय बापान आनी भुरग्यांनी, भावां भयणींनी, शेजाऱ्यांनी, समाजीन आसल्यांनी एकवटान जिये जाय म्हणून. काल एकवट म्हूण चिंतल्यार पावना. तूं तुज्या बायले सवें कशें जियेताय, तुज्या घोवा सवें कशें जियेताय, आवय बापाय सवें कशें जियेताय. क्रिस्ताचो प्रतिनिधी जावन आसाय तूं आज. क्रिस्ताचें प्रतिरूप जावन आसाय तूं आज. तें प्रतिरूप जावच्या खातीर क्रिस्तान कितें करी येता आनी तें करूंक ना. तुवें जाप दी जाय. आमचें सांतेपण दुसऱ्यांच्या सांतेपणाच्या की चड जाल्ल्या शिवाय सर्गराजा आमकां रीग आसना म्हणून सोम्यान सांगून गी. त्याच खातीर करचें तें संपूर्ण जाल्या उपरांत बापा लागीं तो मागणें करता. कित्याक मागणें करता? आमी धूळ आनी माती, आमी चिंचें धुळीचें आनी मातयेचें, आमचें नडतें धुळीचें आनी मातयेचें, स्वार्थपणाचें. पूण बापाच्या कृपेन, पवित्रत्म्याच्या कृपेन आमकां तें जाता. म्हणजे क्रिस्ता बरी एकवटून जिवंक जाता. त्याच खातीर तो मागता. जर तर तें मागणें करनी आमी एकवटान ना जाल्यार ताची जबाबदारी आमी घेजय. आनी आमच्या जिणेच्या निमाणे घडये आमकां भोव कश्टां पडटलें तें. आमी आतांच राजी जाय. तो एक आमच्या खातीर मागता मात्र न्ही, आमी एकवटून जिये जाय म्हणून. समजलें? कशें तें एकवटून जिवोवचें म्हळ्यार गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग म्हळ्यार बरें पुरो गी. कशें आपूण बापा सवें एकवटून आसा गी, तशें तांणी आमचे सवें आनी तांचे मदें एकवटून आसा जाय म्हणून. समजया भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त बापा सवें कशें एकवटून आसा. ताका आसा एकच सैम. ते तेग एक जावन आसात, ती त्रिंदा जावन आसा. अशें आमकां जावंक जाता गी? सतान सांगचें जाल्यार सैमा प्रमाणे जायना. वी आर इंडिविज्युअली डिफरंट. जाल्यार देव जेजू क्रिस्त मागता. कित्याक खंय मोग आसा गी तें एकवट त्या तरासो एकवटी जाता. हांव तुमकां दृश्टांत दिता. तुमी स्त्रियो आसात, तुमचें भुरगें तुमच्या हातांत आसतना, तुमचो पाणो घेता आसतना तें भुरगें दुसरें म्हूण भोगता गी तुमकां? तें भुरगें आनी हांव एक म्हूण भोगना गी. कित्याक मोग खंय आसा गी थंय एकवट आसा, एकपण आसा. मोगाचें मूळ जावन आसा
एकवटाचे मूळ जावन आसा मोग, मोग जावन आसा सकत एकवटाची. तुम्ही आमी जर तर एकामेकाचो मोग केलो तो जाल्यार एकवट तो येताच येवंकूच जाय. बाप आनी पुता सवें मोगान ती जियेतले, अपरिमीत मोगान जियेतले, एकच सैम जाल्या. आमी एकामेकाचो मोग केलो तर जाल्यार एकच सैमा भशेन आमी एकवटून आसतले. हांव त्याच खातीर कशें हांव आपूण बाप असो एकवटून आसा गे तशें तांणी एकवटून आसा जाय म्हूण तो मागता. आनी हो एकवट जावन आसा एक निशाणी, एक सायन हांवें तांकां विसरून काडलां. ती म्हजी. कितली सोबीत उतरां समजतात भावना तुमी. तुमी मिसाक येतात, कुमसां जातात, कुमगार घेतात, एकवटून ना तर जाल्यार सगळें निर्फळ. केन्ना तुमी एकवटून आसात की ती जावन आसता इनफॅलेबल सायन, सुखानातली सायन. देवान जेजू क्रिस्तान तुमकां विसरून काडला म्हणून. आनी निमाणे दिसा तो ताका आमकां आपूण व्हरतलो म्हूण. त्याच खातीर परतून सांगता, हांव तुज्या लागीं मागता, तुवें म्हाका महिमा दिलाय बापा. कितली सोबीत उतरां पळया. बापा तुवें म्हाका महिमा दिलाय. ती महिमा, त्या महिमेक तांकां विसरून काडल्या म्हणल्यार स्वताची साक्ष जावन ती एकवटून आसून सोम्यांची महिमा जावन आसा. बापाचे उजवे कुशीर बसचे आनी तो सर्गा संवसाराचो राय जावन आसा. त्या महिम्यांत आमकां वांटो आसा. त्या वांट्याची बायली दिसोवणी एकवटाची. आजच्या वर्तें कितें जाय. आमी चिल्लर संगती खातीर एकामेकाची मांसां खायना गे. 1 वर्स 2 वर्स 10 वर्सां वांगटे पळोवन चलना गे. भाव भयणो, बाळका जेजूक मान करूंक ताच्या लागची बेसांव घेवंक आमी आयल्या. ताणें मागचें आमी दिया. हांव कितें सांगता, जेजू क्रिस्तान आमचे लागीं मागचें आमी ताका दिया. म्हणजे आमच्या घरांत एकवट असो मोग, एकपण आसूं दी. आनी हें जावन आसा सत जेजू क्रिस्त संवसारांत आयला म्हणून. आसात कितले बिलियन लोक क्रिस्त येवन 2000 चिल्लर वर्सां जालीं जाल्यार क्रिस्ताची वळख ना. वळख मेळची कोणें? पाद्रापान पुलपुत्रा रावन सांगल्या जाता की ते भायर ताळो आयकून वचो म्हणटात. आमी क्रिस्ताचे प्रतिरूप जावन आसा. प्रतिरूप आसता बेंतीन घालच्यान न्ही, आर्लू घालच्यान न्ही, जॉन या पिटर म्हणल्यार नांव दिवच्यान न्ही. एकवटाच्या जिणयेंत क्रिस्ताचें प्रतिरूप आमी जावन आसा. एकवट बायलान मात्र न्ही सांगत आमी सायचे. आमच्या चिंतनांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या सालींत, नडत्यांत आनी संबंदांत आमी क्रिस्ता सवें एकवट जिवन क्रिस्ताचें प्रतिरूप आमी म्हूण दिसून येवंक जाय. क्रिस्त म्हजे सवें आसा, आपूण क्रिस्ताचें प्रतिरूप जावन आसा. आनी क्रिस्त जावन आसा सडवंदार म्हणून लोकांक समजूंक जाय. पर भाव भयणीनो, बाळका जेजूक मान करतना ताच्या लागचे आमी उपकार मागता आसतना ताका एक भास दिया. आजच कांयपणी सडवणे म्हज्या भाव भयणी ते आसा तर जाल्यार तें सामो करून सायबा म्हाका कृपा दी. आमेन. दिने उड्या वायनाचे भेटयतां बापा तुका. जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दितां आज तुका. सर्वेस्परा सृश्टी रचणारा भेटयतां आमकांच तुका. सर्वेस्परा तेन्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां. सर्वेस्परा सृश्टी रचणारा भेटयतां आमकांच तुका. सर्वेस्परा तेन्या
पुरगी आमकां देणे उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळये आमचे गोपूर दिता आज तुका म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवा मानता तशें जावं म्हणून मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातून विवेक आणि आमच्या केपोसवा सर्वेस्पोर म्हणून सर्वेस्परा भाव ताच्या गुटांत उपरांत असलेल्या दुस्मनां विरोध बागेवन जुस्तेन सगळ्या सक्तेन झुजलो त्याच बरी ह्या गुटांनी ध्यान मणी वांटो घेवन आमच्या आत्मीक झुजांत आमी तुज्या बळान जैतेवन जावंक पावो या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमच्या सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवा दिनवासुया वयशी आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सस्नाच्या देवा सर काळे आनी सत जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्याचो तुज्या रक्त शास्त्रीचे जोसेनाक जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपल्या रगात वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयले या परे तुजी साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आसत कायेंत क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुजें बोड संपर्कायेक पावयताय देव कोण सर्गेच्या दळबरां संगाते आमी प्रतिमे निरांतरे संतोशान तुजे स्तुती गायता Povit, 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 dărbara susurves portu, sărcani sonsa bunla tuja, voi pava, vun sărchi ducace, vun sărchi ducace, सर्वेस पोराची नावी येथा थाका जय जय वून सर्गी तुका जय वून सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्याच खुशेन कश्ट मरण सुसंवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसां दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसां दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्नी कराराचें रगात पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वारावतले हें म्हज्या उडासा करात
Bawarta so good purgatoria. Jesu melo, Jesu jiwan sala, Jesu nomya gitolu. Jesu melo, Jesu jiwan sala, Jesu nomya gitolu. बापाजीच्या मनसाने पुन्हा जिवंतपणाने भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत सोडो आणि सडोणीची का तुका समर्पित तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सतत आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यावरून एकठांय कर म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा ओके प्रितमेच्या विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उडास कर आणि प्राण आमच्या भगवान बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी येवपान सगळे या जेके वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरोचसो जरोन मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे सगळे मेल्या समेस्तां तुज्या परजोळे मुखामोळ पळोवन फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता हांव काल मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवन झुजती सोपोती भाग्यवन दोन दोता आनी सरकाळीन तुका मान व्हरल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजे महिमा गांव आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें वागणें आमी सांगता म्हणया आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संपता येव तुझी कशी सुरगार जाता तशी संवसारांत जावं हांव सगळें पडतो त्रास लागून आनी आमी आमचे सुकयल्या मुस्तां तशें आमचे पातकां वगोस आनी आमकां ताण लेखून दिनाका सर्वेस्परासो वायटांतल्या आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींच्या बागडे आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त येणे भरोशा नतरतले आमकां तुझ्या उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर कांदांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पय सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशोर म्हण तिका शांती देन एकवटां सांबाळ तूं जी येताय रजड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो भाव भयणीनो आतां आमी एकामेका शांती पाठवया देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कापत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कापत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणा पयल्यान ती आमी समेस सुभागी सम्याचे उजराचे म्हाका सोडना तुज्या उपरांत सांगून मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन.
पोसणारा लांबची चितातारा कितली मोवाका कुल तुझी असीम दयाळा सर्गीची दैविक आनंदा दुस्तची पवित्रची नामची मुखार शांती सागुरा आमच्यात याड सोडवूनदारा जेजू आमच्या पोसणारा दैविक चितातारा आमच्या काळजाणी करपिडा पातळ सांगात आमच्या कोयना सेवे स्पिरितान आमकां पावयत सरकार घेवन तुझ्या यादने खातीर तुका सदां काल दिन वाचूंक आनी आमचे दिसपडटे जिणेंत जेजूक आनी ताच्या कुर्साचें पिशेपण मानून घेवंक तूं आमकां कृपा दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दयकून बसात. मोगाचनो येवन सुवायतार पंतेकोस्त सुवायतार सकाळी 9 वरां संजे 5 वरां पर्यंत आमचे ह्या पुणशेतांत मागणे देवासांव आनी एका दिसाची रितीर आमी आसा केल्या. ही एका दिसाची रितीर सरून व्हरतात बाप अनिल एसपीडी डिवायन मुल्की तावन आनी तशेंच बाप आल्बन विगार आत्तूर कारकळ. ह्या एका दिसांच्या रितीरेक आनी मागण्या विधेक तुमकां सर्वांक आमी वतायाचें आपण दिता. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादां स्वरुपी रावया. बाळका जेजूचें नोवेन मनशांच्या भुरग्या सांगता रावन सो म्हजो संतोष सुमटा सोनी जेजू मनशाचो इस्लाम गेलो सर तारका गजालीचो मनशा पावलो पिडा कोण देवीक वैज म्हणे नांव ताका पाव जालें नेणाऱ्याक शिकयलो जेजू मेसरी म्हूण आवडलो आतां ताच्या पयत बाळ म्हणटा मनशा तांच्या सर गजालीचो पावता रागाचो जेजू बाळक म्हणटा इतलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड आमकां आशिर्वाद दिता. आमचे स ते सवानी गरजो बाळकाच्या पांया तळा आमी दवरया तांच्या खातीर मागया. सांगता म्हणया ये भगवान जेजू बाळका तुजी सर पदव्याच्या ठिकाणां पडलेली आसता आनी तुजो हात पेसावन घेवं पडलेलो आसता तुका पातेन उलो मारतना सकणां देयनाय आनी तुज्या बेसावनी बोल. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पयस जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्या शिकता तशें आमची पापां वगोस आनी आमकां दाणेन पडोवंक दिनाका कोण वायटांतल्यान आमकां विवाद आनी देवा सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें गेलो नमा मरियो पेमरुले सुमिदेव समता श्रेयांत तुमचो देव आनी सदैव फॉल्स येवसीचें जेजू भगवती मरिये देवाची न्हय पापां खातीर नदिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. आनी देवा सोपूत मनीस जालो आनी आमचे मदें गेलो आनी देवा सोपूत मनीस जालो आमचे मदें गेलो आनी देवा सोपूत मनीस जालो आमचे मदें गेलो महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या
जेजू बाळका आमचेर बेसंगा आनी महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसंगा आनी महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसंगा आनी आमचेर मागणे ये आजा पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका कोटीची दिसगाळ म्हूण तुझ्या मुखार सरपडून आमी मागता तुझे इतले बिरमतीन भरले मोळ काळीज आमची मागणी स्विकारसुनी आनी इतल्या तरेकान मागची कृपा आमकां दिवन दी कारण आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी पुजन आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन. बाळका जेजून आमचेर वतल्या सर बेसांव खातीर अर्गां दिवन सांगता म्हणया ये बहुदा पळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दाय केले देवडा उपकारा खातीर आमची आर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुटी आमी वर्णी केल्या तूं जावन असो आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पतीनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजापाच्या आई माझी मरीपात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजे कळानातले देवीक मजत जोडून दीत सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशीर्वाद स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र सवय जेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्ना सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमच्या सोबे आसो आनी पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उरका तुका जेजू बाळका उरकांतिता आज तुका दिल्याक मोसग जाता सांगातीक सुपोना आभार मानता सदा देवपूर साडू संसार कायलो भाग्याक पोर सुख सोडिलो आमची सुपाका तुवें वावयले तुझ्या गाया वरवीं गायकून गेले वर्गा तुका जेजू बाळका वर्गांत येता आज तुका दिल्याक मोसग जाता सांगा तीक सुपोना आभार मानता सदा मुखार पुत्रा सोमे अंकार मुया शिरवाती मागीर वर्साचे करून नेवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र